नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे सायबर सुरक्षा हाजे 13चे उपाख्यान म्हळ्यार 13th एपिसोडाक तुमकां सर्वांक स्वागत. पयर आषाढांतू धरांधर पावस येतना शाळेक पुरा रज दिवन डीसीन चेडवांक खुश केलस जाल्यार 4-5 दीस मक्षीची रज मेळतना एक डीसी एक ऑर्डराचे फेक न्यूज आमगेल सोशल मीडियांत पुरा येवन रज नातल्या रे रजा म्हूण सांगून एक प्रचार जालेलो एक विषय तुमकां पुरा खबर आसा. हे फेक न्यूज म्हळ्यार कसले आनी हाजे निमित्त जेव तसले पुरा तापत्रेय कसले म्हूण आमी आज पळोवया. आनी आमगेल संगात हाजे विशयार माहिती दिवची आसाची प्रसिद्ध सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांणी. डॉक्टर अनंत, तुमकां हेच्या पाख्यान स्वागत. नमस्ते. आता फेक न्यूज म्हणटना म्हळ्यार फट्टी न्यूज फट्टी एक वार्ता कसले असतना ये कशी एक सृष्टी जाता. सो या फेक न्यूज म्हणून आमी कसं सांगताच पळय दॅट इज बेसिकली अराउंड 7-8 टाइप्स असता फेक न्यूजांत. सो फर्स्ट टाइप सटायर म्हणटाचे आमी ताका. सटायर म्हळ्यार मेनी वेबसाइट्स तुम्ही इंटरनेटार वतना सटायर वेबसाइट्स म्हूण आसता. तांणी एक टॉपिक एक चंद करून एक बरयताच कितले चंद करून बरयताच म्हळ्यार बट दॅट इज एक्चुअली फेक बट इट इज रिटन एज अ पॅरडी म्हळ्यार एक जोक जावन एक तांणी बरोवचे एंडांत तांणी एक थंय बरोवन आसताचे कसं म्हळ्यार दिस इज नॉट ट्रू इट इज ओनली द ऑथर्स इमॅजिनेशन म्हण तशें आसता. बट कंप्लीट वाजितना खुशी जाता अँड वी बिलीव इट. सो मेनी टाइम्स हे सटायर वेबसाइट्स पळय आमकां गोत आसा खंयचे सटायर वेबसाइट्स म्हूण गोतना तिलांनी ते वाजून ते रियल म्हूण लेखून ताजे विशीं उलोवचें स्टार्ट करताच. नंबर 1. सेकंड क्लिक बेट म्हणटाचे. आतां पयलीं ऋतिक रोशनान एक फोटो घाल्ले तांतू तागेले मातशी कसकी केस एक सान एक दिसता आशिल्लें ऋतिक रोशनान विग घालचें म्हूण एक आयलें. सो एक पोस्टर ऋतिक वेअर्स विग म्हूण व्हडलें पूरा जन अयो ऋतिक विग घालता म्हूण पळय दे स्टार्टेड क्लिकिंग ऑन दॅट. हाका आमी क्लिक बेट म्हणटाचे. म्हळ्यार इन ऑर्डर टू गेट मोर व्यूज तांणी कसं करताचे एक पोस्टर एक तसले एक भारी अट्रॅक्टिव्ह टाइप एक पोस्टर बट ते मिसलिडिंग युजली बट तसले एक करता विषय असा ना जस्ट एक क्लिक करून भितर वचचे एक पटी ते भितर वचचे कितें तांणी एक तुमकां अट्रॅक्ट करूंक. थर्ड मिसलिडिंग कंटेंट म्हणून. सो मिसलिडिंग कंटेंट कसं म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन दॅट मिसलीड्स बेसिकली. फॉर एक्झाम्पल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन असता बट तांतू ಸ್ವಲ್ಪ तांणी नाका नातेल घालचे. फॉर एक्झाम्पल आमी मस्त न्यूज पळयला तांणी कसं करता म्हळ्यार मोबाईल यूज ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ म्हणून. सो तांतून कसं जाता जन भिताचे एक पटी आनी ताका एक तांणी 2-3 स्टॅटिस्टिक्स घालताचे. आतां फॉर एक्झाम्पल पुरो जनान तांगेले मोबाईल काणू *#06# म्हणून घाल्यार तांकां IMEI नंबर दिसता. आतां पुरा मोबायलांत एक IMEI नंबर म्हणून एक आसता. तुमगेले सिंगल सिम फोन असल्यार एक IMEI असता ड्युअल सिम असल्यार 2 IMEI असता. सो IMEI नंबर आमी नोट करता इता म्हळ्यार खंयचो आमगेलो फोन होडगून गेल्यार आमी पोलीस स्टेशन वचून कंप्लेंट दितना तांणी फर्स्ट निमगेचे फोन इद IMEI नंबर यावतो म्हणून तो नंबर आमी दितना तांणी कसं करता म्हळ्यार तो नंबर ब्लॉक करता तांणी. सो त्या फोनांत कोणी खंयचे सिम घाल्यार ताका ते यूज करूं जायना तशें जाता IMEI नंबर आमी दिवन ब्लॉक केल्यार. सिमिलरली *#07# म्हणून तुमगेले फोनार घाल्यार तुमकां SAR व्हॅल्यू म्हणून एक येता. हे मस्त जन पळयना फोन घेतना. SAR म्हळ्यार स्पेसिफिक एब्झॉर्प्शन रेट म्हणून. आमगेल बॉडी एब्झॉर्ब करचे कसं एब्झॉर्ब रेडिएशन एब्झॉर्ब करचे एक लिमिट असता. दॅट लिमिट इज 1.6 SAR म्हणटाचे. खंयच्यो 1.6 चड जाल्यार SAR कॅन्सर येवची साध्यता ಸ್ವಲ್ಪ चड असता म्हणून. सो तांणी कसं करताची तुमगेले फोनांतू इतले SAR आसा यूज करूं नाकाची डेंजर. सो मिसलिडिंग कॉन्टेंट कोण तांणी भिवयताची. दिस इज अनदर फेक. फोर्थ इम्पोस्टर कॉन्टेंट म्हणून. इम्पोस्टर म्हळ्यार आतां BMW देखून एक लेटर तांणी तुमकां एक ईमेल करताचे तांगेले लेटर इड्डा तांगेले डिटेल्स पुरो घालून यू हॅव वन BMW कार तशी पुरा इम्पोस्टर म्हणजे दे प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. मोस्टली इम्पोस्टर खंय वता म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब्स
सो गव्हर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दोकून ईमेल येवचे तुम्ही तहसीलदाराक सिलेक्ट जाल्लेची नेक्स्ट इंटरव्यू येयाची तसल पुरा ओके. दिस फिफ्थ वन फॅब्रिकेटेड कंटेंट म्हणून. सो कंप्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन आमी फॅब्रिकेटेड कंटेंट म्हणचे ताका ह्यांची ना देर इज नो रियालिटी एट ऑल इन दॅट हाका आमी फॅब्रिकेटेड कंटेंट. सिक्स्थ फॉल्स कॉन्टेक्स्ट म्हळ्यार आता एक पाटी कसं जाता खंयकी एक अर्थक्वेक जाला अर्थक्वेक जाता ते घर पुरा पडला त्या फोटो काणू ताका एक हेडिंग दिवचे मंगळुरांत एक अर्थक्वेक जाल्ले इतलें घर पडला म्हणून फॉल्स कॉन्टेक्स्ट म्हणचे आमी. सो अशी मस्त कडेन जाता खंयची व्हिडिओ काणू ताका एक बांगलादेशांत पळय जाता असं म्हण पळय इट्स गेटिंग. सो फॉल्स कॉन्टेक्स्ट म्हणटा. सेवेंथ मॅनिप्युलेटेड कंटेंट. सो आता तुम्ही इंट्रोड्यूस करतना सांगले रज डीसीन दिल्ले म्हणून. सो मॅनिप्युलेट आमी कसं करूयत म्हळ्यार आता डीसीन एक ऑर्डर केला 17th रज म्हणून ते 7 आशिल्ले 9 करून 19th रज म्हणून ते सर्क्युलेट करता वचचे. पयलीं केलें तांणी तशीच त्या दीस रज ना आशिल्ले बट कोण की एक फॉल्स मॅनिप्युलेट करून तांणी ते फॉरवर्ड करून रज म्हणून मस्त बाप स्कुलाक वचनाची इथं म्हणटा तांणी लेखले डीसीन एक्चुअली दिला म्हणून. अँड एथ इज अ प्रोपगांडा म्हणटाची. प्रोपगांडा म्हळ्यार आता इलेक्शन्सा वेळार तांणी तांगेले कसन उद्देश आसा ते प्रोपोगेट करूंक तांणी कसले कॉन्टेक्स्ट करचे साध्यता मस्त असता. सो आमी ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इट कंप्राइजेस ऑफ फेक न्यूज. सो बट एंड ऑफ द डे कसं म्हळ्यार इट इज नॉट रियल. सो जन कशी म्हळ्यार इंटरनेटार कसले पळयल्यार तांणी मस्त जन इनोसेंट पीपल तांणी दे बिलीव इट. सो फर्स्ट तांणी नमगताची नमगून ते तांणी एक 100 जणां फॉरवर्ड करताची. सो फॉरवर्ड करतना कसं जाता म्हळ्यार इट बिकम्स व्हायरल अँड एनीथिंग दॅट बिकम्स व्हायरल people end up believing it. So this is the issue. अशी एक नाती एक विषय कशी एक सगळा काही पावता एक्झॅक्टली तुम्ही सांगले म्हळ्यार फुडें ते मस्त कष्ट आशिल्ले आता खंयचे एक विषय पेपरार येवंक आशिल्ले टीव्हीर दूरदर्शन आमकां एक दिसा एक की दोन न्यूज स्लॉट्स आशिल्ले ते सोडून पुरो जन बैसून पळयता आशिल्लीची तंते मस्त पटी फेक न्यूज आयला वयपा इट हॅज कम बट इथं म्हळ्यार तांकां रॉंग इन्फॉर्मेशन येवन तांणे दिवचे बट इट वॉज व्हेरी रेअर. बट आतां कसं जाला म्हळ्यार पुरो जन कॉन्टेंट क्रिएटर्स anybody can post anything magiri it is not becoming or it is not getting monitored. For example athav ek miguel facebook ari at ek barela ri the DC has declared a holiday tomorrow mono the monitor jaina mala nobody checks it the check korn tani publish korchne immediately publish jatta so damage is done magiri salpa jana anta report kornu they may take that post off but the damage is already done. So Miguel profile adakunu how tash galna usually but kasa jo chances manar khai jo Miguel profile hack jalari the hacker ana Miguel profile use kon ta galchi sadyat asta that time the damage is even more because they believe oh Dr. Anand Prabhu ne publish kala so it must be real so this is how fake news gets propagated. atya fake news ha nimit kasa namnech pura tapatre jate janak number 1 financial loss जावचे मस्त साध्यता असता इथं म्हळ्यार they believe that it is real. For example last time एक प्रधानमंत्री एक योजना आशिल्ली कसं म्हळ्यार गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स तू इन्वेस्ट करूक सो इन्वेस्ट करूक त्या बॉन्ड्स कसं जालें म्हळ्यार तांणी चंद कोरून एक लेटर कोरून this is the real म्हणून दाखोवन ताजे लिंक घालता तू many have invested on that instead of actually going to the government website and taking it तर तांकां काही लिंक they believe it so this is one. Second as I said पायरजा म्हणून तशी. थर्ड खंयची एक फोटो दाखोवन थंय ब्रिज पडला म्हण एक न्यूज सो तुमकां एक्चुअली ते बँगलोर वचचें आसा एवरीथिंग इज फायन बट त्या फोटो पळोवन जन कसं लेखता म्हळ्यार ते शिराडी ब्लॉक केला ते वचचे ना म्हण सो द डॅमेजेस कॅन बी फिनान्शियल डॅमेज तुमगेले टायम वेस्ट जावचे अँड मद्रास हायकोर्ट रुलिंगा प्रकार फॉरवर्डिंग अ मेसेज इज इक्वल टू एंडोर्सिंग द मेसेज म्हणून ताणें एक जजमेंट प्रोनाउन्स केला वय. सो आफ्टर दॅट तुम्ही कसले असल फॉरवर्ड केला रे ते कोण फेक न्यूज क्रिएट केलेलं पळय
ताका कसं शिक्षण असता दॅट सेम विल ऑल्सो बी ऍप्लिकेबल फॉर अस ऑल्सो वय. सो आम्ही सांगू ना म्हणल्यार हांव अशी ते लायक केल्लें आनी हांव अशी ते फॉरवर्ड केलें. सो आमी मस्त केअरफुल आसका एस्पेशली हें पुरो फॉरवर्ड करतना. इता म्हळ्यार आमी थिंक करना तशें ते फॉरवर्ड करताची बट द कॉन्सिक्वेन्सीस कॅन बी व्हेरी बॅड. त्याची आमी म्हळ्यार तसं एक न्यूज आयली कुडले आमकां एक आतूर चेड वाजूच्याक ते फॉरवर्ड करूंक दुसऱ्यांक सांगचे तसले. आतां तशीची आतां तुम्ही ते सांगतना म्हाका उडग आसलेले रेबॅनाच्या एक येत आशिल्ली मू ह्या क्लिक करांची तुमकां 100 रुपयेक रेबॅनाच्या कुलिंग ग्लास मेळटा, सनग्लासेस मेळटा. सो फेक न्यूज युजली तांणी प्रोपोगेट करूंक दे यूज 3 मेथड्स. इंटरनेटाचे सांगता असावं, नॉट द नॉर्मल वन. सो आमी ताका तांणी ईमेल थ्रू करताची, दिस इज कॉल्ड एज अ फिशिंग म्हणटाचे. अनेक बाय SMS तांणी करताची, वी कॉल दिस एज स्मिशिंग. अँड द लास्ट वन इज बाय कॉल्स, दिस इज कॉल्ड विशिंग. नॉट जस्ट दॅट, सोशल मीडियान ते मस्त ऍड्स येता. आमी कसं सर्च करताच पळय ताजे ऍड्स येता. अँड सायबर क्रिमिनल्स कसं करता म्हळ्यार हाजे ऍड्स करून तांणी दे मेक शुअर दॅट यू गेट इट. सो दिस इज वन बिग प्रॉब्लम रेबॅनाचे. बिकॉज पुरो जाणां गोतच रेबॅन मिनिमम 3-4 हजार रुपये असते ग्लासेस हाका म्हणून 100 रुपये दिवचे साध्य ना. वन सेकंड, आतां रेबॅना विशीं उलयतना तांगेले 9 ग्लासेस लास्ट वीक इंट्रोड्यूस जाला. त्या ग्लासा स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार तांत एक सान कॅमेरा आसा. वय तुम्ही कसं करूयेत म्हळ्यार वॉयसारीच ते कॅमेरा कंट्रोल करूं जाता. फॉर एक्झाम्पल हांव रोडार वतस कोण केद्रेकलो आयलो, क्लिक हिज फोटो म्हळ्यार जाल्ले माय हायट इमिडिएटली क्लिक करून वय क्लिक करता. नॉट जस्ट क्लिक, म्हाका फोन कॉल्स तंतू काढू जाता. इथं म्हळ्यार तंतू स्पीकरय आसा, तंतू मायकय आसा. हांव उलयलेलो आयकुच्या मायक आसा, तांणी उलयलेलो स्पीकर आसा. सो असल पुरात नेक्स्ट जेन टेक्नॉलॉजीज येतना आमी ಸ್ವಲ್ಪ केअरफुल जावन आसका. इथं म्हळ्यार आमी लेक्ची कसं कोणी पळयतनाची हांव कसले करता. सो एनीबडी कॅन वेअर दीज ग्लासेस आनी रोडार वता आसतना तांणी रेकॉर्ड करचे सादेत आसता म्हणून. आनी रेकॉर्ड कोर न्हू एगेन आशिल्ली तशी तांणी पब्लीश केल्यार ओके. बट तांणी ताका एक विंगडच एक हांव सांगेल तशी 8 डिफरंट टायप्स आसा. तांणी कशी करून ते प्रोपोगेट करचे साध्य आसता. तशी तुम्ही हाजी फुडल्या उपाख्यानान तो डीप फेका विषयी उलयल्लो आसा. तांणी डीप फेक करूंकय चान्सेस आसा. वॉयसय मेळ्ळे लायक 100% डीप फेक तांणी कोरयत. वॉयसय मेळ्ळे तांकां. अँड ऑल दीज कॅमेराज तांणी हाय रेझोल्युशन कॅमेराज यूज करतात. तांणी फूड म्हळ्यार एक फोटो काडतना म्हळ्यार असल डिवायसीस अनलेस इट इज अ लायक नायस DSLR कॅमेरा खंयचे एक फोटो काडल्यार तुमी तितले क्लॅरिटी मेळना आशिल्ली फोनांत. आतां फोनांत वचून काडलेली क्लॅरिटी इज फार सुपिरियर दॅन ऑर्डिनरी कॅमेराज म्हणटना खंयचे हाय रेझोल्युशन फोटोज आमी यूज करून ताजे आमी अनेक फोटो क्रिएट करीत जो ताजे एक व्हिडिओ क्रिएट करू. तसं लेख तुम्ही सांगली ना आता कन्नड कांतूची यादवरून केला म्हणून कॅमेरा आणि रेकॉर्डिंग सिस्टम हाची उद्देश कसो तांगेल करतना म्हळ्यार कसले स्पाई जावन वतना तशी पुरागी नाही. द रिजन फॉर गेटिंग दिस डन इज फॉर व्लॉगर्स म्हळ्यार कॉन्टेंट क्रिएटर्स आसा पळय तांणी युजली आता कॅमेरा दोन भोंवका आनी FPV म्हणटाचे आमी हाका. FPV म्हळ्यार फर्स्ट पर्सन व्यू म्हणून मिगेल दोळ्याक कसं दिसता दॅट आय वॉन्ट टू शो इट टू माय व्ह्युअर्स. आता हांव कॅमेरा अशें करून धरला रे कॅमेरा वॉट इट इज सीइंग इज नॉट वॉट आय एम सीइंग म्हळ्यार डिस्टन्स असते एक. अँड सेकंड कॅमेराक एक अँगल असता तुम्ही पळोवन आसतलीची. आता एक फोटो काडतना आमी 1x 2x 3x म्हणून आसता. बट 1x पशी फूड 0.6x म्हणून आसा. तंतू तुमकां एक मस्त वाईड अँगल मेळटा बट मिगेल दोळ्या तितलो वाईड दिसतना. सो यू डोंट नो कसं सेटिंग्स कॅमेरांत आसा म्हणून. बट हंतू तुमगेल दोळ्या एक्झॅक्टली कसं दिसता पळय तांची रेकॉर्डिंग जाता. सो ताजे immersive technology म्हणत आमी. सो द व्ह्युअर्स ऑल्सो फील एक्झॅक्टली वॉट दिस पर्सन इज सीइंग. सो ताजे कितें तरी तांणी करून आशिल्लें. अँड ऑल्सो some of the best moments in life आमकां युजली कॅप्चर करूं जायना. इथं म्हळ्यार आमगेल हाता कॅमेरा आसना. आता कसले एक सीन जाले एक म्हळ्यार ऍक्सिडेंट जाले म्हणल्यार क्याची जो एक सडन एक रेनबो आयले एक बर्ड वता आसा. आय डोंट हॅव अ कॅमेरा बट मिगेल असले कन्नड कसला रे इट इज रेकॉर्डिंग ऑलवेज. अँड रेकॉर्डिंग त्या खंय करता
तंतू करचे चान्सेस आसा ऑर इट इज कनेक्टेड टू युअर फोन. आता फॉर एक्झाम्पल ते JBL चंगेले एक नव इयरबड्स आयला आता तंतू द डिस्प्ले इज ऑल्सो ऑन द बॉक्स ओनली. आम्ही तामगेल ते इयरबड्स दवरचे केज असत पळय तंतू डिस्प्ले आसा तांणी कसं म्हणटा असं म्हळ्यार तुमगेल फोन आपुड का म्हणना कसं जाव का तुम्ही हंतू कोरेत. सो दिस वे टेक्नॉलॉजी कसं करता असं म्हळ्यार फूड आमके एक कॅमेरा जाय आशिल्ले TV जाय आशिल्ले मागीर वॉकमॅन जाय आशिल्ले. तुम्ही सांज कसं म्हणारे आता तितली टेक्नॉलॉजी आयला म्हळ्यार त्या पुरा एक येवन त्या फेक न्यूज आनी की चेड करच्याक सहाय जाता. एक्झॅक्टली तशी जाते फेक न्यूज करतना ताका कसले गव्हर्नमेंटाल कसले निर्बंध या रेग्युलेशन्स नांचवे. डेफिनेटली असं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हणे कसं इंडियान तो त्यांनी एक फॅक्ट चेकिंग वेबसाईट म्हणे केला. सो तंतू कसं जाता म्हळ्यार आता खंयचे एक आमके एक मेसेज आयले न्यूज आयले आमकां ते व्हेरीफाय करता वेदर इट इज ट्रू ऑर फॉल्स. आमी थंय वचून ते व्हेरीफाय करूं येता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोन फॅक्ट चेकिंग म्हणून आमी गुगलार सर्च केल्यार आमी ते लिंक येता. तशी एक snopes.com म्हणून आसा SNOPES तंते आमी चेक करूं. सो मेनी फॅक्ट चेकिंग वेबसाइट्स आर देर. गव्हर्नमेंटाचे आसा इंडिपेंडंट बॉडीजान तसं केला. बट फेक न्यूजाक म्हणून स्पेशल सेक्शन्स म्हणून कसले ना. वॉट आर द नॉर्मल सेक्शन्स फॉर मिसचीफ फॉर प्रोपागेंडा ताका पुरो कसं आसा सेम सेक्शन्स आर एप्लिकेबल. इको चेंबर्स म्हळ्यार कसं इको चेंबर्स म्हणे कसं फेक न्यूज सांगतो. एक्झॅक्टली. सो आमी खंयचेच एक अटॅक पळयला रे इंटरनेटान तो ताका आमी बॉट्स म्हणटाचे. सो बॉट्स म्हळ्यार अ सिंगल एंटिटी रोबोट कायंड ऑफ अ थिंग. सो बॉट ते एक सॉफ्टवेअर ते एक तुमगेले डिवाइसान तो इन्स्टॉल जावन आसता. मिनियन अशी जावन तानो बॉट नाही इट इज अ सॉफ्टवेअर. इट इज अ सॉफ्टवेअर. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक वेबसाईट विजिट करताची विजिट करतना दॅट इज गॉट डाउनलोडेड देर. तुमकां गोत्तू ना इथं म्हळ्यार 95% ऑफ द पीपल त्यांनी इंटरनेट यूज करतना त्यांनी अँटीव्हायरस यूज करनाची. सो अँटीव्हायरस नतील वेळेर कसं जाता म्हळ्यार सो हे बॉट इन्स्टॉल जाता. इन्स्टॉल जाल जातना आता म्हाका एक अटॅक करता म्हण जाल्यार तुमगेल मणकेच कितलकी जन ते बॉट इन्स्टॉल करून आसताची. आमी एक बॉट नेट म्हणा पळयताची नेटवर्क ऑफ बॉट्स आनी आय एम द मास्टर एक फावटी अटॅक म्हण सांगला रे एवरीबडी डज दॅट. हांव कसो कमांड दिता पळय इट विल एम्प्लिफाय इट. Same thing is done in echo chambers. So there are a lot of fake accounts, a lot of people. तानी कसं करता म्हळ्यार आता खंयचे एक न्यूज म्हणले क्याचे ते एम्प्लिफाय करता. इथं म्हळ्यार ऑल सोशल मिडिया वर्क जावचे कशें म्हळ्यार ऑन एल्गोरिथम्स. सो ते एल्गोरिथम्स कशें म्हळ्यार वॉट इज मोर कीन इंटरेस्ट आशिल्लें म्हळ्यार जन खंयचे आज टॉपिक पळयता आसच पळय ते तांणी चड डिस्प्ले करताची. आता तुमकां ते फीड म्हण येता पळय त्या फीडांत खंयचे न्यूज येता म्हळ्यार दोन नमन्या न्यूज येता तुमकां. नंबर 1 तुमकां खंयचे एरियांत इंटरेस्ट आसा त्यांच तुमकां तांणी दाखयता वताची. सेकंड सोसायटी कसं ऑन द होल ऑर तुमगेल फ्रेंड्स कसं न्यूज पळयता आसाची बिकॉज दे नो दॅट तुम्ही कसं पळयताची that you are interested, but what your friends are seeing, you may also be interested in that. And suggest kartaji. You may like this. You may like this amount. So तशें आसतना echo chambers basically तांगेले एक रोल कसं म्हळ्यार whatever the news has been created, whether it is real or fake, ते एक narrative generate करताची and then तांणी amplify करताची. So amplify करताना it becomes viral. And even if it is taken down, for example, त्या कशी पुणी कोण तुम्ही कळलं यू कॅनॉट एफेक्ट तशी असता. इथं म्हणारी सोशल मीडिया म्हणताना त्यांनी फेसबुक आणि ट्विटर मात्र नाही त्यांनी व्हॉट्सअप अरे फॉरवर्ड करतले ईमेल आणि फॉरवर्ड. आता अनेक ईश्वरी अभिषेक बच्चन आले डिवोर्स विषय तवे मस्त व्हायरल जाता. एक्झॅक्टली. सो तक नमनमने जन आले ओपिनियन्स मागीर ग्रे डिवोर्स नमनमने टर्म्स बरतनी ते यूज करू स्टार्ट केला तंतू. सो बदत फेक गी रियल गी म्हणून कोणाकय आजिकय गोत्ता तांकय गोत्ता की. सो इट इज दॅट वे. सो बेसिकली कसं जाता म्हळ्यार एनीथिंग कॅन बी रेप्युटेशन
व्हेरी इझिली आता एक मनशाक या कोरेत हिरो कोरेत झिरो कोरेत. आता एक रिसेंटली एक पुलीस ऑफिसर आसा त्या पुलीस ऑफिसरान कसकी एक लायक काम केलें म्हणून ताका हिरो केलें. मागीर अनेक तांकां जावंक जाल्यार मनशाले तो चिके टफ आशिल्लो म्हणून ताका तांणी कंप्लिटली कसा म्हणणार अशें शकनज म्हणून बहिष्कार म्हणटाच पळय तो तशें केलें. सो दे कॅन डू एनीथिंग. सोशल मिडियान तूं ग्रुपिजम्स आसा, लॉट ऑफ ग्रुप्स आर देर. सो त्या ग्रुप्स तांगेलें काम अँड देर पेड ऑल्सो. असल पुरो काम केलं लका आता तुम्ही एक पोस्ट तुमके एक वॉन्ट टू अर्न मोर इन्कम लाइकिंग द यूट्यूब व्हिडिओज जॉब दिसा एक 10 व्हिडिओ लाईक केल्यार एक 100 रुपये तो अकाउंटाक घालता. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल तांगेलें काम तितलेची कसे हा लाईक मारता. अँड मोबाईल फार्म्स म्हणून ओपन केला त्यांनी. सो ह्या फार्म्सान त्यांनी कसं करतात म्हळ्यार एक ऑफिस त्यांना एक 100-200 मोबाईल असता 500-1000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज अँड पुरा त्यांची प्रोपोगेट करता. आता फेक न्यूज कोणे एक मनशान प्रोपोगेट करू पळयल्यार गव्हर्नमेंट या लॉ या कानुनात्मक जावन ताका कसले शिक्षस गी. सो आमगेल्या देशांत देर आर लॉट ऑफ sections. Information Technology Act म्हणून आसा तातूंत section 66D punishment for cheating by personation which includes fake news number 1. मागीर 69A म्हणून आसा आता खंयचे एक फेक न्यूज असल्यार ते ब्लॉक करूंक गव्हर्नमेंटाक ते पावर्स आसा. 79 म्हणून एक लायक सेक्शन आसा तातूंत फॉर एग्जाम्पल हांव एक कसले एक फेक न्यूज केल्ले ते फेक न्यूज करून आता एक स्कूलाचे नोटीस बोर्डार त्या पोस्ट केले म्हणले की आय एम ऑल्सो लायबल इवन द स्कूल इज ऑल्सो लायबल. त्यामुळे तांगेल नोटीस बोर्ड यूज करून केला. बट 79 सेक्शना प्रकार या सोशल मीडिया कंपनीजाक त्यांनी एक ಸ್ವಲ್ಪ इम्युनिटी दिला. कसं म्हणल्यार फेक न्यूज स्प्रेड केल्यार तुम्ही ह्याचे पार्ट नाही म्हणून. आता यू कॅनॉट मेक हांव फेक न्यूज फेसबुकार घालला का फेसबुक इज ऑल्सो नॉट अ पार्टी एज लॉंग एज दे कंप्लाय म्हळ्यार ते कोण घालल म्हणून पुरो डिटेल्स तांणी दिल्यार पुरो दे आर ऑल्सो नॉट अ पार्टी विथ दॅट म्हणून. अँड देन सेक्शन 85 आसा त्या ऑर्गनायझेशन्साक एप्लिकेबल. तशीची देर इज ऑल्सो द प्रेस काउन्सिल ऍक्ट ऑफ इंडिया म्हणून तांतू खंयचे फेक न्यूज पुरो ब्लॉक करूंक सेक्शन 14 आसा अँड रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द IPC कॅन बी युज्ड फॉर ब्लॉकिंग द फेक न्यूज. हे अशी ब्लॉक करचे सम म्हळ्यार कानुनात्मक जावन आमी ब्लॉक करताची म्हणून संविधाना प्रकार कसले ताका ह्या सिगी कसले पनिशमेंट म्हणून सिगी या पूरा सेक्शन्साक पनिशमेंट्स आसा. यूजुअली इट इज 3 years imprisonment, 1 lakh rupees fine, both तशी लॉट ऑफ थिंग्स. इता म्हळ्यार गव्हर्नमेंट नोज दॅट फेक न्यूज एफेक्ट्स द सायकॉलॉजी ऑफ पीपल. सो डेफिनेटली द सायकॉलॉजी एफेक्ट जाता अँड ताजे निमित्त वॉयलन्स जावचे चान्सेस मस्त आसता. इता म्हळ्यार कम्युनल वधे जाता. एक्झॅक्टली. अँड कम्युनल वॉयलन्स मस्त यूज जाता या फेक न्यूज. जाय म्हणून एक न्यूज ह्या कम्युनिटीचे एक चिल्लेक मध्य रोडार राबोवन तिका मारल्या म्हणून एक न्यूज केल्यार ऑटोमॅटिकली थंय जन वताची लॉ अँड ऑर्डर कंट्रोल भारी कश्ट जाता. सो फेक न्यूज इज व्हेरी डेंजरस एक्चुअली. आमी सोसायटी पळयल्यार इता म्हळ्यार कितले की इलेक्शन्स वर्ल्ड वायड have got completely flip-flop jala. फेक न्यूज निमित्ताची अँड दी सोशल मीडिया कंपनीज ऑल्सो ताजे रोल आसा म्हणून कितली की कंट्रीजान चार्ज वरन केला म्हळ्यार तुम्ही दुड्ड घेवन असल न्यूज मात दाखयता आसाची बिकॉज दे हॅव द पॉवर टू डू. इवन द मीडिया हॅज द पॉवर टू डू. म्हळ्यार कसं जावं तेम सिलेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन मात ब्रॉडकास्ट करचे वर्लल न्यू. आता फॉर एक्झाम्पल हांव गव्हर्नमेंटा एगेन्स्ट कसले उलयला रे ते थंयची सप्रेस करचे. सो ऑल दीस थिंग्स आर पॉसिबल. सो देर फोर this is a very critical area म्हणून सांगू. इतली वेळ फेक न्यूज विषयी संपूर्ण माहिती दिलेल्या डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. थँक्यू डॉक्टर मामा. धन्यवाद. तशीची आमगे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.